हो घरा आयज आम कोणागे घराको हाय आणि हुंय हाय. आज साबुस्ते हांव डिसेलवागे घराको येयले तुमू. आज आमी चांद्रा आसात. चांद्रा कावरी तुम बरी आसात न्हू? डेल्टन हे घराची स्टोरी कितें आनी हे घरा तूं कितू वर्स रावला? हांव हे घरा 31 इयर्स रावला आनी हे घराची स्टोरी म्हजी डॅडीची आसा. आनी हे डॅडीन म्हज्या आपल्या भुरगेपणांतल्यान धाकटें घर व्हडलें घर काडून एक रिमेंबरन्स अशें दवरलां. सदां आमच्या काळजांनी वतले आनी म्हजे मामीनूय बरे त्रास काडले हे घराक लागून. डेल्टन तुमगे घराचो हुंच पार्ट आहा जेका चड टायम लागलो डिजायन करपाक? आमच्या घरा म्हज्या भयणीच्या काजराक पयले आमकां हो डिजायन म्हज्या फाटल्यान आसा आको डिजायन. सो ऑल्तरास हार्डीन आहा तो. सो तो आमकां म्हज्या भयणी आनी म्हाका बरो डिफिकल्ट लागलो तो काडपाक. ही फातिमा सायबीण हांवें पुर्तुगालासान हाडली, लिस्बनासान. इवन हांव इटली गेल्लो आमच्या सांत आंतोनीची जीप चोवपाक. थिंगसान हांवें हाडली बट बाय मिस्टेकली बाय कस्टमान मोडली बट हांवें ती तशीच हाडली बट ती हांवें ऑल्तराक दवरूंक ना. हांव जायते देशान भोंवला बोटीर आसतना, स्पेशली केमन आयलंड, युएसाक आनी युरोपाक. अशें म्हाका जायते सोविनियर्स हांव कलेक्ट करून दवरता. एक आसा इटली, मागीर केमन आयलंड, बर्मुडा, स्कॉटलँड, बेलीज आनी जायते आसात. हो म्हजो एक्वेरियम हांवें 9th स्टँडर्डाक आसतना घेतलो. हांव इस्कलाट टायमाक पयलो केटरिंगा वयतालो म्हज्या फ्रेंडा बारा आनी म्हज्या आवयक लायक नासलें, इवन म्हज्या माशेनाक आंटी तांकां. सो हो म्हजो पयलो एक्वेरियम आनी तितून आसा थोडेशें टायगर हें आसा, एकूच आसा बट कितें करया आमचो भयणीचो चेडो मान उडयता तें. म्हज्या भयणीक लायक तें केन्ना मडगांवसान येयलें केन्ना कितें येता तेन्ना नुस्त्याची एक पुटली घेवन येतात. कसलें ना कसलें नुस्तें हाडून दिता मामी कडेन. मागीर हांव बोर्ड मारता हें कितें वायल्ड लायफ सेंच्युरी करूं सोदतात काय म्हूण घरांत. केन्नाच कसलें ना कसलें नुस्तें केन्ना चोयता तें एमटी जालां, बाबान मान उडयलो जाल्यार सो तें येता आसतना घेवन येता आमकां 2-3 नुस्तें घेवन येता. ही रिसंटली 2 दीस जालीं हाडल्या. हो म्हजो डॅडीचो भावाचो सोफा, म्हजो तित्यो व्हडलो तित्यो तो मोनो आशिल्लो. हो ताजो फेवरेट सोफा. तो केन्ना येयल्या ह्या घरां हे सोफाचेर न्हिदतालो. सो हो रिमेंबरन्स हांव ताजो सोफा दवरला. सो केन्ना हांव म्हजे मामी उगडास करता जाल्यार हो तितवाचो सोफा म्हणून ती केन्ना म्हणटा केन्ना भायर मारी नाका. सो आमगे हो रिमेंबरन्स आसा. पयलीं आमच्या घरांत मोन्याचें घर म्हळ्यार कोणूच ओडटा आसलोलो. खूंय रस्त्यार जाल्यार मोन्याचें घर खूंय रे म्हळ्यार सांगताले. सो हो तेजो रिमेंबरन्स आसा सोफा आमी आजून तसो दवरला. आमगे चडशे घरा फेवरेट पार्ट म्हणटा तो आमगे साल, कित्याक साल बरें व्हडलें आसा. आनी केन्ना आमची फ्रेंड येयल्यार केन्ना म्हणटा हिंग डेल्टन केन्ना आमी क्रिकेट खेळ्या बरें. सो म्हजे फ्रेंड केन्ना म्हणटा की तुमचें साल बरें व्हडलें आसा. केन्ना क्रिकेट धाकटेपणा क्रिकेट खेळटाले आमी. सो हांवें जायते फाटी ग्लास फोड उडयली. सो मारूय खायला बट चडशें म्हगे फेवरेट हिंगा चडशें लायक जाता म्हणटा हॉल. हेजें नांव एक्चुली तेजें नांव हांवें पोकेमॉनान ऑन दवरला. तेजें नांव ट्रिको म्हूण दवरला. अशें ट्रिक्स म्हणटा हांव गेलो अशें एग्रेसीव हा अशें हें कोता. म्हाका सुद्दां कितले फाटी घास मारला. तुगे फेवरेट वस्त कितें जी तूं हे किचनार रांदिता? हांव केन्ना कामासान लेट येयलो जाल्यार म्हाका फेवरेट म्हणटा म्हगेले नुडल्स. सो ती बोटीसान स्टायल पयलीं सान सुवय दवरल्यार केन्ना लेट येयलो जाल्यार रेडी टू ईट म्हूण नुडल्स काडले, हें केलें रातीको 2-3 आनी खायले. सो हें म्हगे फेवरेट. केन्ना पार केन्ना सोडा एक फाटी बट थंडी लागून मातशें एवॉयड करता. डेल्टन एक टीप लोकां जे आपणागेलें घर तुगे घरा भशेन ब्युटिफूल वा सुंदर करपा सोदताय? ब्युटिफूल करूं सोदताय जाल्यार झाडां. म्हगे चडशीं भयणीन कलेक्शनां. सो तें चड इवन ते काजोजान थिंग घोवागे घरा घाल्ल्या सुद्दां वाजा पयलीं स्थितींत जाता. सो आमगे जायते वाज आहाय चोयताय आसता तुमी. भितरसान आहाय इवन हॉलां सुद्दां आहाय. सो म्हगे भयणीगे चडशी फेवरेट ते वाज. त्या वाजा लागून कितें कोता फुटोलो जाल्यार सुद्दां. आनी चडशी म्हगे फेवरेट म्हणटा तिचो ही पेर.
सो ही पेरी हांव केन्ना आमी ती म्हणटा कातून उडोवपा जाय म्हूण बट तांकां सांगो आतां पेर कातून जाल्यार वाज सगळे भायर पडले सो हे पेरीचो बरो उगडास आसा म्हजो भुरगेपणा सो ही पेर हांव केन्ना कातरूंक दिना तांकां